सीपी राधाकृष्णन हांणी देशाचे 15वे उपराष्ट्रपती म्हणून सोपूत घेतलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हेणे तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। सोपूत विधी सुवाळ्या खातीर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत वेगवेगळे केंद्रीय मंत्री, आदले मंत्री हाजीर आशिल्ले। उपराष्ट्रपती पदाचो राजीनामो दिल्ले जगदीप धनखड हे लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्ले। सीपी राधाकृष्णन हाणें इंडिया आघाडीचे उमेदवार बी सुदर्शन हांचो पराभव केलो। सीपी राधाकृष्णन हांकां 452 मतां मेळिल्लीं जाल्यार इंडिया आघाडीच्या बी सुदर्शन रेड्डी हांकां 300 मतां मेळिल्लीं। On which I am about to enter. Congratulations.